Sumia Jesu ya पवित्र युकरिस्तान तो तुम करसो आजाराचा म्हणून आम्ही फत येताव आणि सत म्हणताव सगळ्या खालसान सगळ्या मनान सगळ्या शक्तीन सगळ्या आत्म्यान सगळ्या कृपेन आम्ही तुझो मोग करताव तुका अर्घ दिताव होगळाप दिताव स्तुती करताव तुझे उपकार आम्ही आठयताव तुवें आमकां जायत्या धेण्यांनी तुवें आमकां भरलाय जायत्या कृपेन आमकां तुवें भरलाय वायट विघ्नांतले निवारलाय सदांच आमचे पालन पोषण तुवें केलाय आमचे संगी रावण तुजो मोग तुवें आमकां दिलाय सगळे कुटुंब तुका आमी भेटोवन दिता आसतना सर भुरग्यां खातीर आमी प्रत्येक तरान आज मागता आसतना हर एका भुरग्यांक तुज्या पांयां तळ आमी समर्पण करता सुमया जेजू हर एक भुरगें तुजें देणें जावन आसा तुवें दिल्लें देणें तें देणें आवय बापायनी स्विकार करन तांणी ल्हान व्हड करता आसतना हर एका रितीन तांकां खरें मार्गदर्शन तूं दिताय राखताय सांबाळताय जाणवाय दिताय भावार्थ दिताय सुमया जेजू आमी तुका अर्घ दिता होगळाप दिता स्तुती करता
महिमा दिता हूं वंदन करता हूं सुमिया जेजू तूं आमचो मोग करताय म्हणलें हर एका घडये आमकां तूं कळयताय सुमिया जेजू सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या शक्तीन उबे रावून आमी तुजी स्तुती आमी करता अर्घ आमी दिता हगळाक आमी दिता सखड उपकार उडासा करता आज हांगासर तुजे मुखार रावोंक तुवें आमकां फावो केला देखून आमी तुका अर्घ दिता भुरग्याचे धेणे दिल्ल्या हर एका आवय बापायक हर एका भाव भयणीक तुज्या बेसवाणी भर आनी सगळ्या काळजान अर्घां दिता आसतना तुजी कृपा आमकां दी देखून दया कर सगळ्यांनी उबें रावचें जेजूक आमी अर्घां दिवचें भुरग्यां खातीर आमच्या कुटुंबांत जायतीं भुरगीं देवान बेसांव जावन दिलां ताणें ताच्या दैवीक शक्तीन ताणें भरला हर एका भुरग्याक बरी भुरगीं जावचें शिकप भावार्थ जाणवाई ही ज्ञान सगळ्या ताच्या कृपेन ताणें नेटयलां देखून ताका आमी अर्घां दिता आसतना हें गीत आमी गावया प्रतिदिन
बसचें भुरग्यांनी मात्र उबें रावचें वडांनी बसचें भुरग्यांनी उबें रावचें दोनी हात भुरग्यांनी वय सक्रमेंता कुशीन उसोन धरा प्रत्येक तरान आज हर एका भुरग्यां खातीर आमी मागता भुरग्यांचे उणेपण अस्कतकाय जायतें आसा आवय बापायक अविदेव जावन चलचें आवय बापायक फाटीं उलोवचें आवय बापायक कश्टार घालचें वायट उलोवचें वायट हरयेक करचें भुरग्यांनी समर्पण करचें काकुळत मागचें जेजू तुमकां आपडता गुण करता पवित्र करता नितळ करता निर्मळ करता खुरफेन भरता धैर्यान भरता सक्तेन भरता देखून जेजूची कृपा मागचें जायते बोटे फाथा करण ल्हान ल्हान सुखी करण जेजूच्या मोगात हांव पयस गेल्या मागणें करिनासतना मिसाचें बलिदान भेटयनासतना सकाळी सांजेर आनी घरांत देवाचें उतर वाचून नियाळ करूंक वेळ दिनासतना मागण्याक वेळ दिनासतना इतर मोबायलार इतर संपर्क माध्यमाचेर भुली जावन जियेलीं भुरगीं आसात सगळ्यांक उडासाकडा तुमचें उणेपण अस्कतकाय पातक सगळे उडासाकाण जेजूक भेटोवन दिवया सातने स्वताच्या 70 फावटी बोगसूचो जेजू आमी घालत्या खालसान आमी ताच्या पांया तळा गेल्ल्या वेळार तूं कितलें पातक केलां म्हणलें तो लेख विचारिना बदलाक ताची काकुळत दाखयता ताची कृपा वळयता आनी अशें आनी मुखार आमी पातक करिनाशें तो आमकां धैर्यान भरता काकुळतीन भरता जायते फावटी भुरग्यांक तांच्या शिकपांत गमान दिवंक जायना जायते फावटी तांकां शिकले मोतीत उर हाडना हे सगळें उडासाकड्या जेजू भेटोवन दिवया जायते उणेपण आसा अस्कतकाय आसा जेजूची काकुळत आमी मागया जेजू चुकल्या कोणाच्या घरा भुरगीं आसात तांणी मागचें दोनी हात उचोवन जेजूक भेटोवन दिवचें तुमच्या सर भुरग्यांनी तांकांच भेटोवन दिवचें मुखले वरास जेजूक भेटोवन दिवचें कृपा मागची काकुळत मागची जेजू आमी चुकल्या चुकन पडल्या खुमसार आमी जावना मागणें आमी करुना मिसाचें बलिदान आमी पेटोवना आवय बापायनी सांगलें आमी करुना बरें करुना वायट आमी केलां हें सगळें उणेपण भेटोवन दिवया समर्पण करया सगळ्या काळजान सगळ्या मनान जेजूक भेटोवन दिवया जेजूची काकुळत आमी मागया जेजू आमची काकुळत करे जेजू न्हू सोबळा भुरग्यांक मोजे सरसी येवंक सोडा तांकां आडाय नाकात कित्याक सर्गीचें राज भुरग्यां सारक्या मोनाचें देखून हर एका भुरग्यांक आवय बापाय जेजू सरसी व्हरतात भेटोवन दिता आज भुरग्यां खातीर आमी मागता आसतना तांचें शिकप तांची जाणवाय तांची गिन्यान तांचें बरेपण तांचे सगळे पिडा शिडा भलायकी संरक्षण सगळें आमी ह्या वेळार आमी मागया जेजू आमची काकुळत करे हर एका भुरग्यांची काकुळत करे हर एका आवय बापायची काकुळत करे वायट सवयेक बली जाल्ल्या भुरग्यांचो आमी उडास करता आवय बापायक आयकनातल्या भुरग्यांचो आमी उडास करता सोम्या काकुळ तुजी दाखय भुरग्यांक मार्गदर्शन दिवच्या हर एका शिक्षक शिक्षकीचो वडिलांचो याजक धार्मीक भाव भयणीचो हर एका भाव भयणीचो आमी उडास काड तुका भेटोवन दिता बरी भुरगीं जाय जाय तर हर एकल्यानी वावर करूंक आसा भुरग्यांनी आवय बापायनी शिक्षक शिक्षकिनी धार्मीक वडिलांनी हर एकल्यानी आमी वावर केल्ल्या वेळार मात्र भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिल्ल्या वेळार मात्र ती बरी भुरगीं जातात देखून आमी मागया जेजू हर एका आवय बापायक टिचरांक हर एका धार्मीक मुखेल्यांक बरें मार्गदर्शन दिवंक भुरग्यांक समजोवन सारक्या वाटेन हाडूंक कृपा दैवीक सकत वळय म्हूण आमी मागया सर उणेपण उडासा काडणे दोनी हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरचे भुरग्यांनी आनी सोम्याची काकुळत मागची एका गिता म्हणपात सोमिया घे
आता आमी भुरग्यां खातीर माथ्यार हात दवरून मागचो वेळ. ह्या वेळार भुरग्यांनी 2 लायन करचे. हांगासर 2 लायन भुरग्यांनी करचे. याजक तुमच्या माथ्यार हात दवरून मागणी केल्या उपरांत तुम्ही मुखार येवन दिमी घालून आता दिमी घालयेत या उबे रावयेत. देखून 2 लायन भुरग्यांनी येवचे. मोदेन 2 लायन करचे. ह्या वेळार आमी पवित्र आत्मेचें गीत मुखार थंयच रावा. मुखार येनाका थंयच रावा. 2 लायन मात्र करा. 2 लायनी रावा. हात जोडा. बरें कर्ण हात जोडा. पवित्र आत्मेचें गीत. पवित्र आत्मे ह्या भुरग्यांचेर देवणी वळोवणी तांची मोत तूं उजवाडाय. कश्टांत तांच्या शिकपांत तांच्या जाणवय तांच्या बावार्थांत घट कर, धड कर, बळवंत कर. सत्तेन बरें आमी मागता. पवित्र ये पवित्र तांचे देवणी तूं तांचेर देवो
बसून असले वडील आणि उभे राहूनचे तुमचे उजवे हात या भुरग्यांचेर उसोन धरा आणि तुमच्या घरांनी भुरगीं आसा जाल्यार तांचोय उडास काडा हांगासर येवंक जायनातल्या भुरग्यां खातीर तुमी मागा हांवें म्हळ्या उपरांत वडांनी म्हणचे भुरग्यांनी आज जोड न्हू बरें कर मागचे वडांनी हांवें म्हळ्या उपरांत म्हणचे सोम्या जेजू या भुरग्यांक तुझे आशीर्वाद घाले तांच्या शिकपांत तांकां परिणीत करे सोम्या जेजू सोम्या जेजू बऱ्या गुणांनी शेगुणांनी तांकां नेठई सोम्या जेजू सोम्या जेजू बावर्थान वाडोवंक तुजी दैवीक सकत या भुरग्यांचेर देवई सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले तयार मोरणांतले तांकां निवारे हालेलुया हालेलुया सोम्या जेजू या भुरग्यांक तुझ्या आशीर्वादाने बरे तुझ्या कृपेन बरे सोम्या जेजू ही भुरगी वाडोवन येत असताना तुझ्या मोगान वाडोवंक आवय बापयच्या मोगान वाडोवंक तुझी सकत तांकां दी सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुझ्या कृपेन या भुरग्यांक बरे तांचे हस्कतकायेचेर जैत व्हरूंक मागणी करूंक तांकां आदार दी सोम्या जेजू आवय बापय थावन बरें मार्गदर्शन तांकां फावो जावं सोम्या जेजू इस्कोलांत तांणी शिकच्या सर शिकपाचेर तुझे बेसांव घाले आशीर्वाद घाले तांच्या मोतीक जाणवाय दी तांची पिडा शिडा गोड करे पवित्र करे निथळ करे सोम्या जेजू सर वायटांतले विघ्नांतले निवारे सर वायट सवयींतले वायटांतले निवारे तुजेर भावार्थान जियोंक सकत दी हालेलुया 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 वडांनी बसचे भुरग्यांनी आज जोडचे बरें करण हांवें म्हळ्या उपरांत भुरग्यांनी म्हणचे सोम्या जेजू आमी तुझी भुरगीं तुज्या पांयां तळा आसांव तुवें म्हळाय भुरग्यांक तुजे लागीं येवंक आपयलाय आनी तुवें आशीर्वाद दिलाय तेंच तुजें उतर आमी उडासा काडन आमचें जिवीत शिकप भेटोवन दिता हांव सोम्या जेजू आमच्या मोतीक तुजो उजवाड दी जाणवाय दी गिन्यान दी समजणी दी तुज्या कृपेन आमकां भर सोम्या जेजू आमी घरांत कुटुंबांत जियेत असतना आमी केल्ल्या सर चुकींक तुजे लागीं भोगसणे मागता काकुळत मागता
वीट मागता सुमिया जेजू सुमिया जेजू आमच्या आवय बापैक आमच्या आवय बापायक आम्ही सारख्या रीतीने आम्ही सारखे रीती मान गौरव मान गौरव दिवंक दिवंक तू आमकां शिकई आमकां शिकई तू आमकां शिकई तू आमकां शिकई तुवें जुजेक आनी मोरयेक तुझ्यानी मरियेक काल जावन जियेल्ल्या बरी काल जाल्ल्यावची आमकांय आमकांय काल जावन जियोंक जावन जियोंक तुझी दैवीक सकत दी दैवीक सकत तुझी दैवीक सकत दी दैवीक सकत दी. सुमिया जेजू सुमिया जेजू आमच्या आवय बापैक आमच्या आवय बापायक आम्ही काल जावन जियेत असताना काल जावन जियेत तू असताना आमकां बेसावानी बरे तू आमकां बेसावानी बेसावानी बरे बेसावानी बरे हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया तुमचो उजवो हात वयर करा सर भुरग्यांनी उजवो हात वयर करा वयर करन जेजू गो भेटोवन दिवया जायते उपकार ताणें केल्यात जायते बरीपण ताणें केलां तुमकां बरी आवय बापूय दिल्यात भाव भयणी दिल्यात सकट सवलती दिल्यात इस्कला वचोंक बरें इस्कल ताणें विसरून काडलां बरी शिक्षकी तुमकां मेळ्ळ्यात बरी आवय बापूय भाव भयणी कुटुंबादारां वाड्या घरां शेजारची बिरगज ह्या तुझे बाळ सोम्या येती सगळे गळी कुंडची सकल बोट तुझे बाळ तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ सोम्या नमस्कार करण तुमच्या जाग्याक पाठीवेचे दुरात्मका सोम्या हरिये गणी तू मोजे संगीराव रात्मका दुरात्मका सोम्या वार्ता कर सोम्या वार्ता कर सोम्या हरिये घडी तू रोजे संगीराव वार्ता कर सोम्या वार्ता कर सोम्या कर सोम्या कोणाची भुरगीं आज हांगासर येवनात तुमी आयल्यात देखून तुमच्या जाग्यार तुमी उबे रावचे आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर मागचे कोणाची भुरगीं हांगासर येवनात तुमी मात रायल्यात उबे रावचे आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर मागचे उबे रावा तुमच्या भुरग्यां खातीर मागा जेजू लागीं मागा आज हांगासर येवंक विविध कारणां निमती येवंक जावना जावंक पुरो विविध संदर्भांनी तांकां हांगासर येवंक जावना जावंक पुरो पूण तुमी आयल्यात तुमच्या भुरग्यांक समर्पण करा तुमच्या भुरग्यांच्यो गरजो तांचे शिकप तांचे खाम तांचे सगळें जिवीत जेजू भेटोवन दिवया ओट जावन बऱ्या फुडारांत आसात जर तर बरें काम करतात या पयशिल्ल्या गांवांनी आसात सगळ्यांचो उडास काडा जेजू भेटोवन दिवया जेजू लागीं मागा जेजू ह्या भुरग्यांक ह्या तुमच्या भुरग्यांक सगळ्यांक जेजू हांव तुज्या पांयां तळा समर्पिता तांचे शिकप सांडवाय गिन्यान सगळें पवित्र करे तुज्या काकुळतीन बरे तुज्या मोगान बरे जेजू आज हांगासर विविध कारणां लागून हांगा येवंक जावना पूण तांचे आवय बापूय हांगासर आयल्यात जेजू भुरग्यांचो बरो फुडार तांकां पळोवंक भुरग्यांनी बरी जाल्लें पळोवंक आवय बापूयक फावो कर म्हूण मागा जेजू तूं जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलोय मोरयेक आनी जुजेक खाल जावन चल्लोय आज जायते भुरगीं आवय बापूय खाल जावन चलोवंक पार्टी करतात आवय बापूयचें उतर आयकना फाटी उलयतात दुर्सतात खोडी काडटात हे सर्व भुरग्यांक आमी भेटोवन दिवया सुमिया जेजू ह्या सर भुरग्यांक तूं आपणे तुज्या पवित्र हातांनी आपूण गूण कर
सर भुरग्यां खातीर मागया आमच्या कुटुंबांत असलेल्या भुरग्यां खातीर मागया भाव भयणीची भुरगीं आसात शेजारा भुरगीं आसात वाड्यांत भुरगीं आसात इर्गजेंत भुरगीं आसा सगळं आमकां कोणाची सकड वळख आसा त्या सर भुरग्यां खातीर आमी प्रत्येक तरान आमी मागया जेजू भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल हर एका भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल हांगासर आयिल्ल्या आनी येनातल्या घरांनी आशिल्ल्या विविध जाग्यांनी शिकतल्या वावर करतल्या भुरग्यांक तुज्या बेसवण बरी जायती भुरगीं पिडेस्त आसात तांचे खातीर आमी मागया पिडेस्त भुरगीं आसात जेजू लागीं आमी सांगया जेजू पिडेस्त भुरग्यांक तूं आपणे गूण कर तुज्या पवित्र हातांनी बेसांव तूं दी भलायकी तूं दी आधार तूं दी जेजू हर एका भुरग्याक विविध पिडेन कश्टान सांपडलेल्यांक चौकसाय दी धैर्य दी उण्या बावरतान जितल्यांक मागणे करिनातल्यांक हर एका भुरग्यांक समर्पण करता हांव सोम्या जेजू आज हांगासर भुरगीं आनी आवय बापूय आसात त्या आवय बापूय खातीर आमी मागता बरें मार्गदर्शन दिवंक तांकां धैर्य दी जायती आवय बापूय मार्गदर्शन दिवंक सूख थिदवंक फाटी फुडें करता ह्या सर भावा भयणीक आवय बापूय तुका आमी भेटवण दिता भुरग्याक बेजार जाता आज बेजार जाता फाल्यां तें भुरगें वायट वाटेक गेल्यार आमी कश्टार पडटा जेजू तुवें आवय बापूयक खाल जाल्ल्या बरी मान दिल्ल्या बरी हर एका भुरग्यांनी ताच्या आवय बापूयक मान दिवंक खाल जावन चलो कृपा दी आवय बापूयनी भुरगें सूख करता आसतना थितवंक तांकां जाणवाय दी गिन्यान दी हर एका आवय बापूयक आशिर्वादीत कर हर एका शिक्षक शिक्षकीक आशिर्वादीत कर हर एका धार्मिक वडिलांक आशिर्वादीत कर सोम्या जेजू सूख थिदवंक मोगान थिदवंक कृपा दी जेजू तूं तेंपलांत सुखोन गेल्ल्या वेळार फाटीं तूं मेळटा आसतना तुज्या आवय मरयेन आनी झुजेन तुका सवाल केलें आमकां अशें कित्याक तुवें केलें जेजू तुजी माय बाप तांची जबाबदारी समजून थंयसर सवाल करतात आनी तांचे उतर आयकोन तूं तांचे संगता वेताय आज जायती भाव भयणी आवय बापूय भुरग्यांक थितवंक कश्ट जातात सोम्या जेजू तांच्या मोतीक उजवाड दी भुरग्यांनी बऱ्या वाटेन चलोवंक धैर्यान चलोवंक दोनी हात मुखार उसर धरून भेटवण दिवया घरांनी आसल्या सर भुरग्यांक शेजारा वाड्यांत कुटुंबांत असल्या सर भुरग्यांक समर्पण करया
वर्गां तुका सुम्या जेजू वर्गां तुका सुम्या होगळां तुका सुम्या जेजू होगळां तुका सुम्या वंदन तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या हालेलुया 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 सुम्या जेजू सुम्या जेजू सुम्या जेजू सुम्या जेजू आमच्या सर भुरग्यांक आमच्या सर्व भुरग्यांक बावरतान वाडय पवर्तान वडे बावरतान वाडय पवर्तान वडे सुम्या जेजू सुम्या जेजू तुजो मोग करूंक सोम करूं तुझ्या मोगान जियोंक मोगांची सकत दी सकत बोल दी बॉल दी गठाई दी गटाई दी हालेलुया 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 सुम्या जेजू जेजू आमच्या सर भुरग्यांक आमच्या सर्व भुरग्यांक तुझे रक्षण दी तुझे रक्षण दी सर वाईट थावन सर्व वाईट तावन तांकां राखून वरे राखून तुझ्या बऱ्या भलायकेन सांबाळे तुझ्या बऱ्या भलायकेन सांभाळ तांचे शिकप ताचे शिकाप शिकता आसतना शिकता आसतना तांकां जाणवाय दी तांकां जाणवाय दी बुद्धवंतकाय दी बुद्धवानकाय दी गिन्यान दी ज्ञान दी समजणी दी समजणी दी हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र ज्ञान तांचेर देवोन ये तांचेर देवनी वळोन ये वळोनी तुझ्या कृपेन बरोवंक ये शकुरपेन वळोनी सुम्या जेजू सुम्या जेजू वाट सुकुल्ल्या वाट सुकुल्या हर एका भुरग्यांक आनी एका भुरग्यांक कृपेन बरे पेन बर तुझे खरे मार्गदर्शन दी तुझे खरे मार्गदर्शन दी आवय बापयनी आवय बापायक भुरग्यांक दितविताना भुरग्यांक दितना भुरग्यांनी भुरग्यांक समजोवन समजोवन सारक्या वाटेन सारक्या वाटेन चलोवंक चलोवंक तुजो आधार लाभय तुजो आदार लाभय हालेलुया 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 देवाचें उतर आमकां सांगता मुंड्याच्या बुकांत अध्याय 1 वाक्य 8 आमकां अशें आयकूंक मेळटा म्हज्या पुता तुज्या बापयचो उपादेश आयक तुजे आवयचो शिकोवणेचो तिरास्कार करिनाका देवाचें उतर आमकां जागवयता भुरग्यांनी तांच्या आवय बापयचें उतर आयक जाय आनी तशेंच देवाचें उतर मन धरून आमकां आयकोंक मेळटा किर्तनांत 127 कीर्तन वाक्य 3 थंयसर किर्तनकार आमकां सांगता भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें ताच्या कुशीचें फळ ताचें धान भुरगीं देवान दिल्लें देणें देखून हो भुरग्यां खातीर आमी मागता आसतना हर एका भुरग्यांक आवय बापय बरें पालन पोशण करतात बरें मेळा जाय बरें ताका पावो जाय बरें शिकप बरी जाणवाय बरें मार्गदर्शन दिता आसतना ती भुरगीं बरीं जातात देखून जेजू देवाचें उतरी आमकां सांगता आनी आमकां जेजूस आमकां एक उदाहरण एक दाखलो कित्याक ताच्या आवय बापयक तो खाल जावन जियेलो खाल जावन जियेल्ल्याक ताका जाणवायेन तो वाडलो आनी पवित्र पुस्तकाच्या कृपेन तो वाडलो देखून देवाचें उतर आमकां हर एक फावटी हर एक वेळार जागयता भुरग्यांनी आवय बापयक खाल जावन जियेल्ल्यांत तांकां बरेपण मेळटा आशिर्वाद मेळटा आवय बापयक मान दिता आसतना देवाचें बेसांव वळटा देखून सिराकाच्या ग्रंथांत आमी पळयता थंयसर अध्याय 3 वाक्य 1 तावन 16 आवय बापयक भुरग्यांनी खाल जाल्यार कितें सकड मेळटा देवाचें आशिर्वाद मेळटा आनी थंयसर मागिल्लें देव दिता देवाच्या बेसांवांनी ती भरतात पिडा शिडांत आयिल्ल्या वेळार देव गूण करता रक्षण करता कृपेन भरता ताच्या मोगान भरता आनी अशें
हरी एका रितीन भुरग्यांनी आवय बापयक मान दिल्ल्या वरवीं जायते बरेपण भुरग्यांतय पळोवंक मेळटा. ताचे सगळें जिवीत, ताचे फुडार, ताचे शिकप, ताचे काम सगळें देव आशिर्वादीत करता म्हणलें सिराकाचो ग्रंथ आमकां सांगता. देखून मोगाळ भुरग्यांनो आनी भाव भयणीनो, आवय बापयक मान दिवचें, गौरवान लेखचें, तांचें बेसांव मागचें, हें देव आशिर्वादांनी भरचें हे आमकां पळोवंक मेळटा. बरीं कुटुंबां जर आमी पळयता थंयसर आवय बापयक सांगिल्लें आयकतात मात्र न्हय, त्या आवय बापयक मान दितात, गौरवान पळयतात आनी हाचे फळ जावन देव आशिर्वादांनी भरता. हरी एक कुटुंब, हरी एका भुरग्याक देखून हरी एका आवय बापयक भुरग्यांनी तांचो खायदो जावन आसा. आवय बापयक मान दिवचें, गौरव दिवचें, मानान लेखचें, तांचो मोग करचें. आवय बापय कितलो भुरग्यांचो मोग करतात म्हणलें आमकां पळोवंक दिसता. देखून हरी एका आवय बापय खातीर आमी मागया. भुरग्यां खातीर मागता आसतना भुरग्यांक वाडोवंक तांकां मस्तू वेळ भुरगीं घरां आसात, आवय बापय सांगाता आसात, इस्कॉलान थोडो वेळ, इगर्जेन थोडो वेळ आनी अशें सडीत वेळ भुरगीं घरांनी आसात. देखून आवय बापयनी भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवंक तांच्या मतीक जाणवाय मेळो दी, सकत मेळो दी म्हूण आमी मागया. जर तर भुरगीं पिडेस्त आसा जाल्यार तुमी तुमच्या जाग्यार दिमी घालचें आनी मागचें. ह्या वेळार जेजू तुमचे मागणें आयकता आनी त्या भुरग्यांक तो बेसावांनी भरता. तुमच्या घरांनी भुरगीं पिडेस्त आसा जाल्यार, ह्या आस्पत्रेनी आसा जाल्यार, ह्या आनी कितें पिडेन वळवळतात, कश्ट येतात जाल्यार त्या सर भुरग्यां खातीर दिमी घाल. थंयच तुमच्या जाग्यार तुमी मागचें, आशिर्वादान बरोवंक मागचें. गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, तुझ्या पवित्र गुण कर जेजू. आपण जेजू, आपण जेजू, तुझ्या पवित्र गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, तुझ्या पवित्र गुण कर जेजू. आपण जेजू, आपण जेजू, तुझ्या इतर आमची तेसावां आसा जाल्यार आज हांगासर येवन सांव तुजे वास बापा मरिपात जेजुतान बेसांव जडोवंक उपकार घेवन आमी आयल्या जाल्यार थंय आमी उडासा घडया, दिमी घडया. जेजूच्या नावान ही मागणी करता तुका. जेजूच्या नावान बापा ही मागणी करता तुका. मागया आमी सर तेसावां खातीर विविध तेसावां घेवन आपण तुजे वासाच्या पांया तळा गेल्यार जेजू आपणाक बरें करता म्हणल्या बावरतान आयिल्ल्या हर एकल्या खातीर आमी मागया. विविध तेसावां घेवन उपकार घेवन जेजू बरें करता म्हणल्या फातीणेन बावरतान आयिल्ल्या हर एकल्या खातीर आमी मागया. आमी आज हांगासर येता म्हणटा आसतना जायत्या भाव भयणींनी आमचे लागीं म्हजे खातीर विनंती कर, म्हज्या खातीर माग म्हणून सांगिल्ली जायती भाव भयणी आसा जावं पुरो तांचोय उडास काडया.
हांचे खातीर आमी मागया येजू ह्या सर भाव भयणीक आपूण गूण कर ताचे समस्ये परिहार कर तुज्या कृपेन तांकां बरे तुज्या फळान तांकां बरे सर वायटांतले तांकां निवारी जेजूच्या येशूच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका जेजूचे बेसांव जोडोवंक आमकां समी तयार करया जेजू आमच्या कुटुंबांत भुरग्यांक आवय बापूय भाव भयणी सगळ्यांचेर जेजूचें बेसांव पडों दी आमच्या कृषीचेर वावराचेर सगळ्या आमच्या सुवातेचेर घराचेर भाव भयणींचेर प्रायवंतांचेर पिडेस्तांचेर सगळ्यांचेर जेजूचें बेसांव पडों दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो बोलदान सामकी दें बगी सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन पावो कर जो जियेताय आनी राज करताय सासनाच्या ससना येया
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजो क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सोवे आसो. मगाळ भाऊ भयणीनो, जैती ते सभा उपकार अर्गां घेवन आमी हांगासर आयल्या. ह्या पवित्र बलिदानान सर आमची मागणी आमी भेटोवन दिता. आयच्या देवसुतेंत आमी आयकता जेजू पेद्रोक विचारता, तूं म्हजो मोग करताय? जेजून जाप दिली वय म्हणून. 3 फावटी विचारले, पूण आज जेजू आमकां हर एकल्याक विचारता, तूं म्हजो मोग करताय? आमचें नांव काण तो विचारता, तूं म्हजो मोग करताय? भुरग्यांक तो विचारता, इव जाणांक विचारता, व्हडांक हर एकल्यांक नांव काण तो विचारता, तूं म्हजो मोग करताय? वय आमी म्हणटा जाल्यार आमी जेजू म्हणटा आमचे उणेपण आमी सांडी जाय, आमची अस्कतकाय पातक आमी सांडी जाय. पातक घेवन जेजूचो मोग करूंक जायना. जेजूचे मोग करीचे जाल्यार आमी हर एकल्यांनी ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चला जाय, ताका आयक जाय. जायते फावटी ह्या संगतींनी आमी चुकोवन पडल्या खातीर देवा लागचें बक्षणे मागून संगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पिदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्या विसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदरून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासून मागीर सदांच संस्कार बरी सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थून मागता. सर पददार देव आमची काकुळत करून आमची बदकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा सांजुजे वासाक परजळीत मागण्या आनी दुबळी कयेची जिणी जियोवन तुज्या परजेक देखी बरेच जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक पावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोन मागण्याच्या आनी दुबळी कयेच्या स्पिरितान नव्या जिणयेची साल धरूंक पावो कर म्हूण मागता आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कर देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससना. धर्मदूतच्या कृत्या पुस्तकांतलें वचप. त्या दिसांनी अग्रिप्पा राय आनी बेर्निस कुवान सजरायक पावलेलीं ती फेस्तुसांक मेळोवंक गेलीं. तांकां 6 दीस पर्यंत थंय रावंक पडलें. ह्या संदर्भार फेस्तुसान पावलाचो प्रस्ताव राया मुखार घालो. तो म्हणालो, हांगा फेलिक्सान बंदेन दवरलो एक कैदी आसा. हांव जेरुसलेमाक गेल्ल्या वेळार प्रधान याजकांनी आनी सुदेवांच्या माळगाड्यांनी ताचे विरोध म्हजे लागीं फिर्याद दाखल केली आनी तो गुन्यांवकार म्हणलें तीर्प दिवचें म्हूण म्हजे लागीं मागलें. पूण कोणाकी ताच्या वरवीं ताच्या उजेर उबें करून आरोपा विरोध आपलो प्रतिवाद करूंक संदर्भ दिल्ल्या वेळार तांकां शिक्षा दिवची रोमाचे न्याय पद्दतीक विरोध म्हणून हांवें तांकां जाप दिली. त्या पासून ते हांगा आयिल्ल्या वेळार हांवें कांय गलाय केली ना. बागार दुसऱ्याच दिसा निती सभे आपोवन हांवें सिंहासनार बसलो
आनी त्या मनशाक म्हजे उजेर हाडूंक हांवें हुकूम दिली. पूण ताचे विरोधी ताचे भोंवतेन उबे आसले तरी ते मांडटले म्हूण हांव चिंतून आसलो. तसले खंयचेय अपराध तांणी मुखार हाडले ना. पूण तांचे समर्थे विशयान आनी कोण एकल्या जेजू नांवाच्या मनशा विशयान ताचे लागीं तांणी थोडी फुजीत चलयली. हो जेजू मरण पावलेलो पूण आतां जिवंत आसा म्हूण पावल सांगतालो. ह्या तराचे संगती कशे इत्यार करचे म्हूण म्हाका समजनासतना ताणें जेरुसलेमाक वचूंक आनी थंय ताची दर्याप्त जावंक ताका खुशी आसा गी म्हूण हांवें पावला लागीं विचारलें. पूण आपणाचो न्याय चक्रवर्ती उजीर जाता पर्यंत आपण्या फाऱ्या काल दवरचें म्हूण पावलान सांगलें. देखून चक्रवर्ती सरशिदान दिजेर हांगासर तो फाऱ्या काल आसूं दी म्हूण हांवें फरमायलें. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन उबारलां. सर्वेस्परान सर्गार आपले सिंहासन उभारला. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी. जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव वाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी आनी ताचे सर उपकार केदींच विसरूं नाका. श्लोक. सर्वेस्परान सर्गार आपले सिंहासन उभारला. पृथ्वे प्रास मळब जितलें उंच आसा तितले विस्तार आसा तुजी दयाळाय तुजी भोक्त करतल्यान थंय. उदेंत आनी अस्तमत्यान जितलें एकामेकाक पयस आसात तितलें पयस आमची पातकां आमचे तावन तो काडून उडयता. श्लोक. सर्वेस्परान सर्गार आपले सिंहासन उभारला. सर्वेस्परान सर्गान आपलें सिंहासन उबारलां. थंय तावन सर्वांचेर आपली राजवाडकी तो चलयता. तुमी देवदूतानो ताची हुकूम पाळटल्या बळवंत आनी पदवेदार बडवेणो सर्वेस्पराक वंदिया. श्लोक. सर्वेस्परान सर्गार आपले सिंहासन उभारला. उद्गार. आणि हांवें तुमकां सांगलां तें सर्व तुमच्या उडासा करतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. जुवाम परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमान तुकाय सुम्या. तबळ जेवण जातास जेजू सिमांव पेद्र लागीं विचारी लागलो. सिमांव जुवांवच्या पुता हांचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय गी. ताणें जाप दिली वय सौम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेळयांक सरय. परत्यान दुसऱ्या फावटी तो विचारी सिमांव जुवांवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी. पेद्रोन जाप दिली वय सौम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेळयांक सरय. जेजून ताचे लागीं तिसरे फावटी विचारलें सिमांव जुवांवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी. म्हणून विसरल्या वेळार पेद्रूक आयकून मनांत दुखलें. पेद्रून ताका म्हणलें सौम्या तूं सगळें जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हणलें सरय म्हज्या बकऱ्यांक. सदस हांव तुका सांगता तूं तरणाटो आसतना तूंच स्वता तुज्या पेंकडाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातना तुजे हात विसरून धरतलोय तवळ दुसरोच तुज्या पेंकडाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. उपरांत ताणें ताका म्हणलें म्हजो पाटलाव कर. देवाचें उतार हें. वखणी तुका क्रिस्ता. येजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भुरग्यानो आनी भाव भयणीनो
बोवा पुरबायेची विशय जावन आसा मोग. जेजू विचारता पेद्रो, तर मोग म्हळ्यार कितें? मोग म्हळ्यार कितें? मोग म्हळ्यार दिवचें. देव आमचो मोग करता, देव आमकां दिता. भलायकी दिता, पोळ वस्तू दिता, खाण जेवण दिता, वत दिता, पावस दिता, सगळं देव दिता. देव आमचो मोग करता म्हणून आमकां हर एकल्यांक कळटा. आवय बापूय भुरग्यांचो मोग करतात. भुरग्यांक कळटा आवय बापूय मोग करतात कित्याक सगळं दितात. तांकां शिकप, तांकां वस्त्र, तांकां खाण जेवण कितें सगळं ती दितात. आवय बापूय भुरग्यांचो मोग करतात. तर आमी देवाचो मोग करता गी, जेजूचो मोग करता. जेजू म्हणटात, पेद्रूक विचारता, तूं म्हजो मोग करताय गे? मोग करताय गे. आज आमकां हर एकल्याक नांव काण जेजू विचारता, तूं म्हजो मोग करताय गे? मोग करताय जाल्यार तुजें उणेपण सोडू, तुजो राग सोडू आनी बक्षणे माग. तूं मोग करताय जाल्यार तुज्या भावाक भयणीक बक्षी. तूं मोग करताय जाल्यार भुरग्यांक तो सांगता, बरें करून शिक, बरें कर, मागणें कर. जर तूं मोग करताय जाल्यार, जर तर आवय बापूयक मान दिनासतना, शिकप बरें करून शिकनासतना, बऱ्या गुणांनी मागणें कितें करिनासतना, जेजू हांव तुजो मोग करता म्हळ्यार सांजो हांवच्या पत्रांत सांगल्या बरी आमी पडकिरी. आमी सांगता मागण्यांत एक सांगता आमचें जिवन वेगळें, आमचें जिवीत आनी मागणें सांगता विंगड विंगड जायना. देखून आमी मोग करता वय जाल्यार जेजूचो, आमी जेजूक वेळ दिवचे, सदांय मागणें करचें, जेजू लागीं उलोवचें, मागणें करचें. मस्त पोवटी आमचें मागणें सारकें आसना. मागणें करतना आमी जायते फावटी मेळटा की ना गी, मेळटा की ना गी, ट्राय करया, एक ट्राय करया म्हणून आमी मागता, आमकां मेळोंकूच मेळना. सांज जाकोबाच्या त्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत सांज जाकोब म्हणटा, तूं दुबावान, हलत्या जलत्या दुबावान तूं जर मागणें करताय, तुका कांय मेळना, मेळटा म्हूण चिंचे नाका तो म्हणटा. देखून आमी मागणें करतना भावार्थान फातयेन जेजूच्या मोगान बरोवन करूंक जाय. जेजूच्या मोगान जेजू लागीं उलोवचें. सकाळीं उठलेंत भुरग्यांनी इस्कोलाक येवच्या पयलीं जायतीं भुरगीं जायते बरे गूण आसात भुरग्यां लागीं, हांगाय आसूंक बरो. जायत्यांक सकाळीं उठलेंत, मागणें जाल्लेंत, सगळे एकोडे काम करन, कितें शिकप कितें करन, इस्कोलाक वेच्या पयलें भुरगीं कितें करता की म्हळ्यार आलतारी मुखार वेता, दिंबी घालता आनी सगळे पाठ कितें लेसन ताका शिकोवंक आसात ते सगळे जेजूच्या हातान दिता. जेजूच्या हातान दिता आनी जेजूची जाणवाई मागता. जेजू तुजी जाणवाई दी. शिकप खंयचे पाठ ताका लेसन ताका समजना, ते कितें खंयचे क्लास ताका कळीत जायना तें जेजूक पेटोवन दिता. जेजूक पेटोवन दिवन जेजूची कृपा मागता आनी हें कृपा मागून इस्कोलाक वेता. इस्कोलाक वेता आसतना थंयसर ताका समजता, कित्याक जेजू ताचे सांगाता आसा आनी जेजूक आपयता. जेजू म्हजे सांगता ये, इस्कोलाक ये, स्कुलाक ये. आनी तशेंच सांजेर फाटीं येवन जेजूक अर्घां दिता. जेजू थंय कशें आवय बापूय थंय संबंद तें दवरना आसा, कितें दिवन आसा तेंच जेजू थंय तसलोच संबंद ते वाडयता. आनी तसलो संबंद वाडयता आसतना भुरगीं शेगुणांनी वाडटा मात्र न्ही, देवाच्या बेसावांनी वाडटा, भावार्थान वाडटा. मगाळ भाव भयणो,
जायते फावटी थोडीं भुरगीं इस्कॉलाक वयता आसतना मागणें सोडी हांव सारकें नितळाय करनासतना केस उगयनासतना हिंग गेल्लें आसा. उठलीं आनी सीदा डब डब करून रिक्षा आयली, कार आयलें, बस आयलें म्हणून गेलीं. तयार आयना देखून हे कोणें शिकयचें? आवय बापायनी भुरग्यांक मार्गदर्शन दिवचें. कदळा आवय बापूय भुरग्याक बऱ्या शगुणांनी वाडयता तें भुरगीं बरीं जाता. भावार्थी दिवचो आवय बापायनी सांगचें, जेजूची वळख दिवची पयलें आवय बापायनी काम केल्ल्या वेळार भुरगीं बरीं जाता. देखून जेजू विचारता तूं म्हजो मोग करताय, आवय बापायक विचारता तूं म्हजो मोग करताय जाल्यार भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दी. भुरग्यांक विचारता तूं म्हजो मोग करताय जाल्यार बरें करून शीक, मागणें कर, शेगुणांनी वाडय. आनी हें सगळें बरेंपण जेजूतावन येता. देखून केदळा जाणवाय रिकता आमचें खोटेपण आमी पयस दवरल्या वेळार आमकां जाणवाय भितर रिकता. जाणवायेच्या ग्रंथांत आमी आयकता पयल्या अध्यायांत वाक्य 2, जाणवाय जर खोटेपण आमचें थंय आसा जाल्यार ती देवाची जाणवाय आमचे भितर रिगना, आमकां सोडून येता. तर मग भुरग्यां आनी भाव भयणीनो, आनी थोड्याशे दिसांनी तुमी क्लास आरंभ जाता, इस्कॉल आरंभ जाता. हर एक दीस जेजू सांगता, जेजूक घेवन तुमी इस्कॉलाक वचा आनी जेजू सगळें तुमकां चलोवन व्हरता. जेजू आसा देखून तुका समजणी मेळटा, जाणवाय मेळटा. खंयचें लेसन जावंक पुरो, खंयचें पाठ जावंक पुरो तें कश्ट जाता. जेजू कित्याक तूं जेजूचो मोग करताय, जेजूक तुवें दिलाय आनी जेजू तुका फाटीं मोग दिता. मोगान वाडोवंक कृपा मेळटा. देखून जायत्या भुरग्यांक घरा बरें करून मागणें करून इस्कॉलाक गेल्लीं भुरगीं बरे अंक जोडूंक शकतात. आनी एक भुरगें आसा परिक्षेन ताका हात डॅमेज जालो, परिक्षे बरोवंक जावना. ताच्या भयणीन परीक्षा बरयली आनी दुसरें स्थान ताणें आपणायलें स्टेटान त्या भुरग्यान. कित्याक ताका बरोवंक जावना जाल्यार हर एक दीस देवाची कृपा तो मागोवन येतालो इस्कॉलाक. हर एक दीस जेजू सांगता वेतालो, परिक्षे बरोवंक ताका थंय हात दूख जाल्यार देवान ताका सोडून घालूं ना. देवान ताका कितें केलें, ताच्या भयणीन परीक्षा बरयली आनी दुसरें स्थान ताणें आपणायलें स्टेटांत, राज्यांत दुसरें स्थान. मोगाळ भाव भयणीनो, देव आमचे सांगत आसल्या वेळार आमकां कश्ट येतना सयत आमी भियोवची गरज ना. कित्याक देव सगळें चलोवन व्हरता. देखून भुरग्यांक बरें कर मागणें करूंक शिकोवंक, बरें कर मागणें केल्ल्या वेळार आवय बापायनी बेसांव घेवन गेल्ल्या वेळार मागणें कर मात्र न्ही. मागणें जाल्लेंच भुरगीं आवय बापाय लागीं वेता, बेसांव मागता, उपरांत थंयसर सगळें चलोवन व्हरता, ताचें जिवीत चलोवन वता आनी बरें जाता. कित्याक तें आवय बापायचें बेसांव सांगता, जेजूचें बेसांव दोनी सांगता आनी भावार्थान तें वाडटा, शिकपान ती जाणवाय जोडटा. देखून भुरग्यांक जायते फावटी चिंता आसा, आज स्पेशल क्लास आसा, परवां परिक्षा आसा, सोमारा परिक्षा, देखून आयतारा मिसाक वचनातलीं जायतीं भुरगीं आसा, दोतोनी सुकोवचीं जायतीं भुरगीं आसात. आनी एका इगर्जीन जालें, एक भुरगो आयतार ट्युशनाक येतालो, मिसाक येनातलो. ताका पयल्या या दुसऱ्या मिसाक एडजस्ट करून येवंक जातें, पूण ट्युशनाच्या निबान तो वेतालो. सगळ्यांच्या त्या क्लासींत दोतोनी एक आयिल्ल्या मिसाक आयिल्ल्या सगळ्या भुरग्यांच्या उणे मार्क पर्सेंटेज ताका मेळ्ळी. तितलें मात्र न्ही, डिस्टिंक्शनाक 1 मार्क उणो, 79 ताका मेळ्ळे पर्सेंटेज. पळया, देवाचें बेसांव नासतना कांय करूंक जायना. देखून देवाचें बेसांव जायचें, हर एका भुरग्यांनी वाडचें, मोगान वाडचें. देखून जेजू म्हणटा तूं म्हजो मोग करताय. हर एकल्याक आमकां नांव काण विचारता, मोग करताय जाल्यार जेजून सांगल्या बरी करीचें. आवय बापायचो मोग करता म्हणून आमी आवय बापायनी सांगलें बरी करीचें, वडिलांनी सांगलें बरी करीचें भुरग्यांनी, तवळ तीं भुरगीं बरीं जातात. देखून जायते फावटी भुरग्यांक थंडी येता जावं पुरो, आवय बापायनी सांगलें करच्या बदलाक मोबायलार खेळचें गी या इतर हें करचें गी, ह्या वरवीं कितें जाता, भुरगीं
वायट वाटेक वचूंक कारण जाता. देखून आवय बापूयनी भुरग्यांक केवल खाण जेवण मात्र दिल्यार पावना, बरें इस्कोल दिल्यार पावना, पूण ताका मोग दिचे. जेजू म्हणटा मोग दिचे, जेजूचोय मोग दिचे. आनी जेजूचो मोगान तें वाटलें जाल्यार तें भुरगें फाल्यां बऱ्या फुडाराक पावतलें. आनी आवय बापूयक संतोश जातलो. सिराकाचो ग्रंथ सांगता आवय बापूयक संतोश जाता. अध्याय 3 संतोश जाता. कित्याक जाल्यार त्या भुरग्यांनी बऱ्या फावंडाक पावल्या वेळार, बऱ्या फुडाराक पावल्या वेळार, बरें भुरग्यांनी बरें केल्लें आयकूंक आवय बापूय इतलो संतोश की सरकार आसल्या बरीत तितलो संतोश जाता. एकली आवय बापूय आवय म्हणटाली भुरग्यान पयलें स्थान घेतलां म्हणटाना इतलो संतोश जाता की सरकारच आसल्या बरी जाता. म्हणजे त्या भुरग्याक ताणें तितल्या मोगान वागयलां. देखून मोग दिवचें. आनी जायते फावटी आवय बापूय मोग म्हळ्यार दिवचें म्हणून केवल वस्तू आनी ताका इस्कोलो हें पुरा ना, ताच्या बोगणां आयकचें. भुरग्यांक मस्त फावटी आयकनात. आयकनातल्या वरी भुरगीं वायट वाट वचोंकय कारण जाता. भुरग्यांक आयकचें. भुरग्यांक नवीन नवीन पळोवंक मेळटा इस्कोलांत आनी हेर कडेन तांकां नवीन नवीन ताका जायतीं सवालां आसा, जायतीं जाणवाय आपणायत आसतना आवय बापूय लागीं सांगतना ते बरें करून आयकल्यार तांकां बरी समजणी दिवंक जाता आनी त्या वेळार भुरगीं आयकतात. देखून जायते फावटी आवय बापूयनी बऱ्या भुरग्यांक बरीं भुरगीं जाय जे जाल्यार बरी मार्गदर्शनी दिवंक आसा. देखून हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमी मागया हर एका भुरग्यां खातीर देवान विचून काडला. हर एका भुरग्याक देवाचेंत देणें जावन दिलां आवय बापूय. आनी भुरगीं बऱ्या फावंडाक पावल्या वेळार, बऱ्या फुडाराक पावल्या वेळार आवय बापूय म्हूण जावचो संतोश आनी सक्कड कुटुंबादारांक जावचो संतोश, हर एकल्याक जावचो संतोश व्हरतो. कित्याक तें भुरगें बरें म्हूण सांगतना, बऱ्या गुणाचें म्हणटाना, बरें अत्युत्तम ताणें शिकपांत पयलें स्थान जोडलां म्हणटाना जायतो संतोश जाता. आनी ह्या संतोशानच आमी आसा जे म्हूण जेजूचे देखून जो म्हणटा पेद्रोक तूं म्हजो मकरताय म्हज्या शेळ्यांक. देखून 3 फावटी कित्याक विचारलें म्हळ्यार जेजू पेद्रोन जेजूक 3 फावटी नेगार केलें. कोण तूं म्हणून गुत्त ना म्हळें. देखून हांगासर ताचो भावार्थ 3 फावटी विचारच्या मरीपात थंयसर ताचो भावार्थ आनी की जेजू थंय दृढ जाता, घट जाता आनी जेजू खातीर जीव सुद्दां दिवंक तो फुडें सरता. आज आमी जेजूच्या मोगान भरलेले हर एकलोय आमी जेजू खातीर आमचो जीव समर्पंक तसो आमकां आदार कृपा बेसांव दिवंदी म्हणून ह्या बलिदाना वेळार मागया. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्प दिवपाक म्हणटा तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या तंत्रें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या त्या पवित्र विचार देवा सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्परा षष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या थारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वासान खतखतीत मोगान भेटयले मागणे आनी कलतेपणाचें सदें जिवी तुका भोव मानवलें. हेंच शेगूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फाव कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा
सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वदरा आणि सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आम्ही तुका दिन वासूंक पावो काय दोन्ही तिसो आणि आमच्या फायद्यासो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुझ्या सेवका सांजुजे वासा बसोन आम्ही तुका दिन वाजताव. भावार्थ्यांच्या आणि मागण्याच्या उजवाडान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तसो सांगा जोडून खालतेपणाच्या आणि दुबळीकायेच्या स्पिरितान जियोन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावंक पावो केलोय. हे ताचे देखी बरीच बर जळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्तच्या मोगान जळयता आणि ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुता भोगतान संगती आणि सगळ्या तुझ्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धडोवन इदणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुंगच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परे जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आजिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात नंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकाचें बगसोडें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारावतले हे म्हज्या उडासा करात. बावडतसो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पावो केले देखून आमी तुका दिन वचताव. जेजूची कूड आनी रगत सेवतिल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्पराक के प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे भोईस सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवो सुदरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो जावं.
आमा सोमेस्तांची दय कर म्हूण आमी मागता हांव कर्मय देवाची माय संगती भाग्यवंत जुजय तिच्यो पोती भाग्यवंत अन्ना तिची आवय भाग्यवंत धर्मदोता भाग्यवंत जुजेवाज आनी सर्व खाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत दयेन आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो जावं जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताच्या नांवान त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेली प्रार्थना दीर्घ घेवन सांगता आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिताव तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां दाळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींची भाग आनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेक दिल्यांक आमकां तुजी उदार काकुळतीन सर्पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटायी कित्याग्रस्वटी पत्नी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्रतेच्या पवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे असो माय मगसो गुर्त जावन एकामेका शांती दिया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, या बागी दिसा तुझ्या पोण्या पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात दोश केल्ल्या पासून आमी तुका अर्घां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटांत जियोवची थान आमच्या काळजांत वाडय आनी सांज तुजे वसाच्या परजळी शिकोवणेक आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दिया आमी मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पददार देव दयाळ्यान तुमचेर आशिर्वाद घालो आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारो. आमेन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावरतान बरोवच्यान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यानी सुफळ करूं. आमेन. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाच्या कुशे प्रमाणे चलोंक आनी सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां पावो करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदांच रावो. आमेन. ओ सोनेयांत क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां दडता. देवाचे ओडकार. पयल्यान पयलें हांगासर आमकां मुडीप फिरगजेक तशें आपूण थळार सेवा दिवच्याक गवळी बापा तावन अधिकार घेवन आयिल्लो पाद्र्याब फादर संतोष मिनेजस तुमच्या सर्वांच्या नांवी ह्या पुणथळार मुखल्या दिसांनी ताणें दिवंक आसच्या सेवेक आनी सांगाताच तांकां हांव बरो येवकार मागतां. मुडीप फिरगजेचो उपाध्यक्ष पावला तर कित्याक आज ताचें रांदचें तिके रावया इल्लो वेळा. तुमी पयल्यांदा केल्यार कित्याक उपाध्यक्ष पावला की ओडना म्हळ्यार ह्या सेवेक सर भक्तेकांच्या नांवी हांव मागतां. सेवा दिवचो पाद्र्याब सांगाता मेळ्ळो म्हणटाना सेवा दिवन असो पाद्र्याब अनुकूल जाता खंय आनी त्या बोळान हांगासर आनी एक दोग जाण नवे पाद्र्याबाद. एकलो गोंयांत हांव आयिल्लो फादर सायमन गोंयांत थंयसर ताचें मिसांवकरण आसा. आनी एक बन्नूर सेवा दिवंक आसो फादर बेनेडिक्ट थंयसर फ्रांसिस्कन मेळाचो. देखून हांगासर आयिल्ल्यांक एक दोगांयकी आमी हांगासर सेवा दिवचे दोगी पाद्र्याब सांगाता मेळून पाद्र्याबान तुमकांय ही जळची वात सांजू जेवाच्या थळार आयिल्ल्या तुमकां गोंयांत हांव जायतीं जाणां हांगासर पावतात. ह्या पाद्र्याबांनी गोंयांत सेवा दिल्या. आतां बन्नूरांत सेवा दिता पूण हांव पाद्र्याब थंयसर फादर सायमन गोंयांत सेवा दिवनंत आसा. देखो लागवेच्या भुरग्यां खातीर सांजू जेवाच्या मुखांत्र देवाची आशिर्वादां मागल्या आनी आतां नव्या वेळी मागोवंक आसच्या आराधना वेळी तांच्या खातीर मागला. सर्वांक बरें लाबोवन दी मेळोवन दी म्हणून आमी मागता. सबार भुरगीं हांगासर पयशे फेस्ता तांच्या परिक्षा पयले येवन हांगासर फादर बरें मार्क्स मेळोवंक तुमी मागा आनी सबार आनी मार्क्स मेळिल्ल्यांनी परत आनी उपकार आटयला. देखून मुखल्या वर्सांनी ही सर भुरगीं पुराय रँक काडची जावं दीत. ल्हान आसली पूण पयल्या क्लासीन रँक मेळना तांकां स्टारां मेळटा. कितलीं स्टारां मेळटा तितलीं स्टारां मेळोवन आमचे भुरगीं स्टारांत जावं दी म्हणलें सर्वांचे आमच्या मागण्यांनी पाद्र्याबान ह्या सर्वां खातीर बरें मागलां. आयच्या दिसा ही पवित्र सक्रामेंताची आराधना मिसाचे नियाळ आनी भुरग्यां खातीर मागल्ले जावन आसात बाब मायकल मास्करेनस आतां कटील फिरगज विकार. सर भक्तींच्या नांवी पाद्र्याबान तुमकां आमी दोगी पाद्र्याब देव बरें करूं म्हणटा. भुरग्यां खातीर तुमी भेटयलें तें प्रत्येक मागणे आनी त्या सक्रामेंताच्या आराधना वेळी तांच्या आवय बापाय भुरग्यांक कित्याक आज काल भुरग्यांक आमी शिकपांत मुखार धाडटा. ताणें शिकल्यार पुरो उरलें कांय नाका. शिकपाच्या की पयलें भावडतान तांकां मुखार धाडया आनी भावडतांत तीं वाडोवन येता आसतना कुटुंबांत मनशां जावंक शिकया. कित्याक आज काल भुरग्यांक बूक मात्र दिल्यार पावना. ताका भाव भयणी आसात आवय बापाय आसा आब माय आसा म्हण आमी शिकोवंक आसा. देखून पाद्र्याबांनी सांगलें मालगड्यांचें बेसांव घेवन भुरग्यांक शिकचें. घरांतल्यान भायर वेताना बेसांव मागचें
इगर्जेक इस्काला खंय वचूं देत तें एक आमी शिकून भुरगीं ल्हान आसतनांत ह्या भक्तीपणांत वाडची तसली जावं देत. Sivas Papa Labani Mantuka Untamago Nivapa Afaninaka. देखून बसया. मुगाचेनो सांजुजे वाजाच्या थळार बरें मागोन जायत्यांनी बरयल्लीं त्या सावां हांगासर आसात. सगळीं त्या सावां आनी हातूं अर्द्याक अर्दी गोंयकारांनी बरयल्लीं आसात. तुमचे सर्व कितें सर तुमी आशिल्ल्यात मागल्यात हें सगळें जुजेवाज बाप तुमकां देवातावन मागोवन दिवं दी आनी हें सगळें ताच्या पांयां तळी दवरता आसतना आमचे सर्व काळजाचे अत्रेक तो सुफळ करून दी म्हणलें आमची आशा जावन आसा. उपकार आठवून अर्गान जावन आयिल्लीं दोगांक अवघडांतलें राखून व्हेल्ल्याक ती कुटुंबांची अर्गां दितात. दुबयांत बरें काम मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. एकल्याचो बाळंटेर बऱ्यान जाल्ल्याक त्या कुटुंबादारांनी अर्गां दिल्यांत. बोरांत बरें उदक फावो केल्ल्याक जुजेवाजाच्या थळाचें उदक व्हेल्लें पूण बरें उदक फावो केल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. धावेंत बरें मार्क्स दिल्ल्याक दोगां भुरग्यांची वडिलां उपकार आठयतात. बांयंत उदक मेळोवंक तेसांव घाल्लें उदक मेळ्ळां अर्गां दिता हांव. काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या कुटुंबांच्यांनी अर्गां दिल्यांत तेसावां. बरी भलायकी मेळोवंक सबारांनी मागला. भुरग्यांक शिकोवंक बरी मतीक उजवाड बरें मार्क्स मेळोवंक वडिलांनी तशें भुरग्यांनी मागला. भुरग्यांनी मोबायल पळोवचें उणें करूंक. विकून गेल्ल्या जाग्याचे मेळोवंक आशिल्ले पयशे मेळोवंक. काजार जावन 11 वर्सां जाल्ल्या धुवेक भुरग्याच्या देण्या खातीर आवय मागता. धाकट्या पुताक एकावंट्साचें काम बरो सांबाळ मेळोवंक. गोवान बायले संगे एकवटान जियोवंक तांच्या मतीक उजवाड मेळोवंक पतीन मागता. डायबिटीस BP गांठी दूख बावळो दूख गूण जावंक. OET एग्जाम पास जावंक B.Ed एग्जाम पास जावंक मागतात. 6 म्हयन्याच्या भुरग्याची एलर्जी आनी वोंक रावचे खातीर रीण फारीक करूंक तांक. घरान समाधान संतोष मेळच्याक. भायल्या गांवचे विजा तशें बरें काम मेळोवंक मागला. बरी सैरीक मेळोवंक सबारांनी मागला. एकल्याक समा चलोवंक जावच्याक. गव्हर्मेंट एग्जाम पास जावन काम मेळच्या खातीर. एकल्याक कुमसार जावंक कुरपा मेळच्याक. जाग्या खातीर कुटुंबांच्यांनी घाल्ल्या कोर्ट केसीन तावन तांच्या दोशी तावन सुटका मेळच्याक. भुरग्याच्या देण्या खातीर सबार जोड्यांनी मागला. कंपनी विजा बेगीनच जावंक मागता. एका कंपनींत इन्वेस्ट केल्ले पयशे पाटी मेळोवंक. दुबयांत बरें काम मेळोवंक. फिट्स पिडेतावन गूण जावंक. विजा प्रोसेसींग बऱ्यान बेगीन जावंक. जाग्याचें डॉक्युमेंट बेगीनच जावंक आदार लाभच्याक. कामा वेळी प्रेशर चडटना कितेंच अडकळ नासतना बऱ्यान काम करूंक साध्य जावच्याक. गोल्ड लोन बऱ्यान पाटी बांदूंक आदार लाभोंक. पिरियड्स प्रॉब्लम टॅबलेट्स नासतना सारकें जावंक. आमाल पियेणें सोडून कुटुंबांत बऱ्यान जियोवंक. आवय बापायन तांच्या भुरग्यां संगी टायम स्पेंड करच्याक भुरगीं मागतात. वर्सां जावन आशिल्ली कोंकली गूण जावंक. पांयांच्या मुळांतली दूख गूण जावंक. बोरांत बरें उदक मेळोवंक मागतात. 3.5 वर्साच्या भुरग्यान समा उलोवंक. गोवा बायलेन मोगान सांगाता जियोवंक. 10 वर्सां आदीं घेतिल्लें रीण पाटी दिवंक मतीक उजवाड. एकल्याच्यो किडनी स्टोन गूण जावंक. इस्रायलाची विजा जावंक मागता. इस्रायल वेची आशा सुफळ जावच्याक. सोरांनी चोरून व्हेल्लें भांगार पाटी मेळोवंक. एकल्याक एक्टर जावंक मागला. बोरांत सुकल्लें उदक फुगोवन येवंक मागतात. डिप्लोमा एग्जामांत बरें मार्क्स काडून पास जावंक. बरो कोर्स विंचूंक मतीक उजवाड मेळच्याक. एकल्याचें PCOD प्रॉब्लम उणें जावन भुरग्याचें देणें लाभोवंक. 12 वर्सां जावन आसच्या कोर्ट केसींत सुटका लाभोवंक. 2 वर्सां आदीं 1.5 लाख बांदून विजाक राखतेल्याक विजा मेळोवन ताची आशा सुफळ जावंक. कातीची एलर्जी गूण जावंक. कॅनडाक वचोंक विजा मेळोवंक. पोर्चुगीज पासपोर्ट बेगीनच जावंक. घर बेगीनच अखेर करूंक आदार.
थायरॉयड, लो BP समस्येंतल्यान गूण जावंक, घर बांदूंक आदार आनी जागो नांवार जावंक, वायट संवय सांडून बरेपणान घरांत जियोंक, UKक वेचें पेपर वर्क बऱ्यान जावंक, गुड हेल्थ फॉर मेनी गोवन फॅमिली मेंबर्स, पाट पेंकाट दूख गांठी तकली दूख गूण जावंक, अंजलीन क्वाड्रस तिची उडासाची सकत बरी जावंक, सबार गोंयच्या भाव भयणींनी भुरग्याच्या देण्या पासत मागला, जागो नांवार जावच्याक, परगांवांत वावर करच्या भावाच्या मोतेंतली वायट चिंताप सोडूंक, कुटुंबांतले कश्ट परिहार जावंक, घोवा बायले मदें अंडरस्टँडींग आसून कुटुंबान मोगान जियोंक, शुगराची पिडा गूण जावन दोळ्यांक दिश्ट येवच्याक, जर्मनींत आसल्याक बरें काम मेळोवंक, दुबयांत आसलें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक, कॅनडा पावल्ल्या जोड्याक बरें काम मेळोवंक, फिनलँडाचें प्रोसेस बेगीन जावंक, एकल्याच्या आंगाची खतां संपूर्ण नितळ जावंक, पांय दूख जाल्लो बेगीन गूण जावंक, परिक्षेंत बरें मार्क्स मेळोवन जैत मेळच्याक, उडासाची सकत सारकी पाटी येवंक, ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, दोळ्यांची दिश्ट सारकी जावंक, हांगासर येदोळ पर्यंत सेवा दिल्ल्या दिवच्या पाद्र्याबांक, सगळी मांडावळ करच्या, विविध रितींनी कुमोक करच्या, रांदपाक सांगात दिवच्या सर्वांक सांजचे वाज देवात हांवन बरेपण फावो करून दी. आज हांगासर पावल्ल्या सर्व इस्कॉलाच्या भुरग्यांक तांकां शिकोवंक मोत शिकलें उडास दवरन मुखल्या परिक्षेंत बरेंकन बरोवंक, वडिलांक शिक्षकांक खाल जावन शिकपा सवय बावडतान बळवून जावं दीत म्हणून ह्या नव्या वेळी आमी मागया. मोगाचे न्हू आमी सर्व हांगासर जायते चिंतून आयले हांव आमच्या भुरग्यांक बरें जायचे, आमच्या कुटुंबान बरेंपण जायचे, बरी भलायकी मेळा जाय, कुटुंबान शांत समाधान राज करी जाय, सगळे समस्याचे इत्यर्थ जाय जाय खंडीत जावन जाता. कित्याक झुजे वाजान दिंबयेर पडोवन ह्या गुड्यार ताणें मागलें अनुवार ताचेर येता आसतना आनी देवान ताचें मागणें आयकलें, गुड्याक बुराक जावन उदक उसळ्ळें, अचर्येन थंयसर जालें. जर तर ह्या नव्या वेळी आमी दिंबयेर पडोवन मागता आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या घरांत, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आश्चर्य घडतलेंत देखून हांगासर आयिल्लीं सर्व आमी दिंबी घालया. आयिल्ल्या एकामेकाची गरज जुजवाज बाप देवातावन तांकां फावो करून दी आनी हेरां खातीर आमी मागता आसतना आमकांय तो दिता म्हणल्या पातयेनीन हात वयर घालया. एक आमच्या पांय एक नमान मरियानान बापा आमी भेटोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुजी रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी देवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगिवंते मरिये देवाचे आम पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो दी तसोच आनी सदां सर्वदा आमेन. आमेन. थोड्या कडेन पावस येवन अनाहुता घडल्यान पूण सबारांक आनी उदकाचो तत्वार आसा. देव आमच्या मागणें आयकून दी. फातयेनीन आमी मागया, आमच्या मागणें देव आयकतलोच. एक आमच्या पांयक नमान मरियानान बापा पावस येवच्याक आनी पावसा वेळी आमकां कितेंच अनाहूत जायनातल्या बरी तो राखून व्हरून दी म्हणून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजी रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी देवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगिवंते मरिये देवाचे आम पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो दी तसोच आनी सदां सर्वदा आमेन. सांजेच्या वाजाच्या नोवेनांत आमी वांटो घेवंक आमकांच आमी आयती करता आसतना दिंबी घालून जावची. आमी दिंबी घालया. दिंबेर पडोवन हो मुठवो वेळ देवा मुखार आमी दिता आसतना आमकांय बरेंपण मेळोवन दी म्हणलें चिंताप आमी धरया. आनी हांगासर रेलिकेचें बेसांव मेळटा आसतना भुरगीं सक्कड तुमी आसल्या कडेन थावनूच भक्तीपणान ते आशिर्वाद जोडया. कित्याक परत तुमकां मुखार आपयता म्हणटा आसतना वेळ चड जाता. त्या चिंतपार हांगासर तुमी आसल्या बरीत रावचें. ह्या नोवेनान रेलिकेचो आशिर्वाद प्रत्येक तरान भुरग्यांनी सक्कडांनी आमी जोडून घेवच्याक आमकांच आमी तयार करया.
सोम्या काकूत आमची कर सुम्या काकूट आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची क्रिस्ता कर काकूट आमची कर सोम्या क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयन आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गींच्या देवा बापा काकूट आमची कर देवता संसाराच्या तारो काकूट आमची कर देवा पवित्र आत्म्या काकूट आमची कर सांतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकूट आमची कर गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडून आयिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर दुबळीकायेची जिणी जिवसो घुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या कॅनरांत पवित्रपणाचो परमळ पसरल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर श्रीलंकान दगदवणेक सांपडलेल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वाज आमा बापा पसत विनंती कर मरिये मायेचो सेवक जावन आपणाकच मरिये मायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजुजे वाज आमा बापा पसत विनंती कर भिकार्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नास जावन वेच्या कथोलिक भावार्थ जिवो केल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर कोंतांचे भक्तीपण आदार मरिये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरून प्रेरण दिल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर कश्टान सांपडलेल्यांच्या गरजांत पावोवन तांकां बुजयिल्ल्या सांजुजे वाज आमा बापा पसत विनंती कर देवाचेर भावार्थ दवरून जिणेंत आयिल्ले सर्व संकश्ट अनवार धैर्यान सोंसल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नासलेल्या पासत देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वाज आमा बापा पसत विनंती कर भावार्थ सांडून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या खाल हिंडाक हाडूंक वावुरलेल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवाशरची हाडूंक पेसाडल्या सांजुजे वाज आमा बापा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले बोगस आमकां सुम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले दयनायक आमकां सुम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले काकूट आमची कर ए सांजुजे वाज तू आमचो शारती शारती जावन आसाय आणि सर्गी थांब देवाची बेसावां आमकां वांटीत आसाय तुझे जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेलफांत तेच वाटेन आमी चलच्याक तुझे थांब प्रेरण घेतां आणि आमकांच तुज्या गोपान समर्पितां सांजुजे वाज देवाच्या मोगान तुझे काळीज पेटताले तुझे जिणेत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आणि तोच मोग हजारो लोकांक वंशाक सुटसुटीत जालोय अंतरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट उगडायल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर प्रगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हे मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्याय काळजांनी किर्लत घाल देवाचें उतर प्रगट करूंक आमची काळजां उरपेस कर पेल्याचे बचावे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेत आसलेल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसलीं तांच्या जिणेंत नवो बरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणे संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणे मारिफत शिकयलाय आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्टांतल्या थंय पळेवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी साबारांक देवाचो आदार मेळसो केलोय आज सर्गाराजान देवा संगी तूं आसाय थंय तांव तुजी मोगाळ दीस आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचे जीवन तुका उक्तें करतां आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसाराय तुजे मुखार हाडटां आमच्या गरजांक पाव आनी आमचे बसले देवा लागीं माग या घडये आमच्या गरजां पासून देवा लागीं विनंती कर मौनपणी आमच्या विशेष गरजां खातीर हांगासर आमी मागया सांजुजे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगे थांव केदींच पयस बसून आमकां सोडी नाका दुस्मानाच्या सर्व पासां थांव आमकां राखून वर भावार्थाक आडवेच्या संतेक बली जावं जेजून दाखयल्या वाटेन चलो मरिये मायेच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुजे सांगाता देवाच्या सर्गीच्या राजान ससनाक जेवचें भाग आमकां मेळचें कर आमेन
Sumiece navia am soada. Rosla sargane somsar, सर्वे स्पोर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तराच्या दुखींग पिढे कष्टांक अडचणी संपडल्या तुझे ते काळीज कितले मोवाळ मुळ्ळे तुझ्या पुतान विस्मित करून दाखयला. ते स्परी तुझ्या सेवका सांजुजे वसान आपल्या जिणी आणि मरणा जैती अजापा करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जैत्यांक पवित्र सभेच्या गोपान ओढून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा शिडा गुण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उबारलेल्यो आनी उसारणांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतरी उपकार आमकां पाव कर म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वे स्पोर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. आज सांजुसे वासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवाता हांव नेता तो सुदेव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. सांजुसे वासाच्या विनवणेन सगळ्या पिढयेंतली सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवंक तुमी वाडोवंक सेकी सेवे साखरेच्या मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याची बोळ मेळ्ळो. सांजुसे वासाच्या सर्गींच्या राजान बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. आमी सगळीं त्याच बापान बसयल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकुट जोडूंक स्नाक संतोष बगूंक पावो. आनी त्या सडवणदारा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे आसो. आमेन.
सांज देवास बापा भगवंत कुसाचे कृपेनेवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.